आम्ही महिला काँग्रेस आणि अलॉंग विथ स्ट्रायकिंग वर्कर्स आम्ही हांगा आयिल्ले आसा. गेले 10 दीस जाले ती रस्त्यार मरता आणि आज त्यांची क्रिटिकल कंडिशन आयसीयून ती काल एडमिट जाल्ली आसा. तेन्ना सीएमाक बरे भशेन सांग, जर तुका मात तरी काळजान कितें तरी आसा जाल्यार आमकां बरे भशेन अपॉइंटमेंट दिवची. आम्ही सीएमा कडेन हो विशय मांडलो. सीएम सांगता की इतले दीस तुमी खंय आशिल्ली, कितें मेमोरंडम हाडला काय कितें, इतले दीस आपल्याक कित्याक सांगूंक ना. तर सीएमा हांवें क्लियर कट सांगलें की बाबा हेच्या पयलीं आमी गेली 2 वर्सां जाली हे लोक रस्त्यार आसा आणि ऑलरेडी सगळे मेमोरंडम आमी तुमकां दिलेत, पूण त्याच्या भायर तुमी आमकां एकदांय केन्ना आपोवपाची तुमी तसली घेतली ना. सीएम सांगता आपले खूब फायली आसा, हें आसा तें आसा. आनी म्हाका दिसना गेल्या 10 दीस आमच्या CIDचो रिपोर्ट आणि पोलीस रिपोर्ट तांकां वचूंक ना काय कितें, की गोंयच्या बायलांची हालत थंय कितें जाल्या. हांगा कसलोच इशू करपाची गरज ना. जेन्ना कोण तरी लीड घेता आनी तांकां हे प्रश्न समाजाचे प्रश्न जेन्ना सरकारा कडेन हाडटा तेन्ना सरकार तांकां दिसता कितें हेजे पॉलिटिक्स करता म्हणून. हो पॉलिटिक्साचो विचार. जेन्ना सरकार दखल घेना तेन्ना आमकां ही स्टेप घेवची पडली आज. जाल्यार सीएमान सांगले आता आपल्याक मेमोरंडम दिया, तेजेर आपूण स्टडी करता आणि मागीर कितें तें आपूण खंय तेजेर एक्शन घेवपाचें आपूण पळयता. हें आतां सीएमान आज आतां आमकां सांगलां हेच्या वयल्यान. आनी सांगपाक एक दिसता की सीएम म्हणटा पळय आपल्याक कांय खबर ना, हें ना, अशें इग्नोरंट आसूंक शकना. आमी जेन्ना येतली आनी हांगा मेमोरंडम दितली तेन्ना सीएम उठतलो काय कितें ह्योय प्रश्न आसा. तर ह्यो हालत पळोवन आमकां येवचें पडलें. आनी हे नोकऱ्यो आसा त्यो तेंच्यो कमिटेड नोकऱ्यो तांकां मेळ्ळ्या शिवाय आमी ओगी बसपाचें ना. कारण हें मोठें करप्शन आसा. तेंच्या नांवार नोकऱ्यो काडप. आनी हो रमेश तवडकरान लास्ट टायम जेन्ना हंगर स्ट्रायक जाल्लो, झेविरिटो जेन्ना बशिल्लो तेन्ना ओपनली प्रेसा मुखार येवन सांगिल्लें की तुमच्या खातीर आपूण नोकऱ्यो तयार करतलो, जे कितें फॉर्मेलिटीज आसा ते करतलो. त्या प्रमाणे त्यांनी सगळे फॉर्मेलिटी पूर्ण केल्यो. तेणी इंटरव्यूज दिले आनी इंटरव्यू दिवन मागीर तांकां भायर उडोवप आनी थंय दुसऱ्या कोणाक घेवप आनी ते मागीर पॅचअप करप की आमी 145तलेच घेतल्या. दीस इज नॉट फेअर. जे कोण फायट करता तांकांच नोकऱ्यो मेळपाक जाय आनी ते मेळ्ळ्या शिवाय तांणी ठरयलां की आमी आमचो स्ट्रायक फाटीं घेवचें ना. आज सीएमाक आतां तांणी सांगलां आमकां मेमोरंडम हाडून दी. तो मेमोरंडम तांकां आमी पावयतली. कित्याक हेच्या पयलीं दिल्ले ते कागाळ मेळूंक ना खंय, सगळे फायलींनी खंय तरी घुसपले. काय रमेश सर म्हणला की तुमकां ते ऑफर लेटर जाय म्हणून. ते ऑफर लेटर ताणें कोणाक दिला तें आमकां खबर ना. आमकां पावूंक ना. आनी आमचे हें कितें आसा की 63 पोस्ट तेजेर डिमांड आसा न्ही. आनी आमी तांकां आतां काल सारके प्रायोरिटीचें लिस्ट दिलां. तितून म्हाका दिसता ते 50चेर कितें तरी पावलां आसतलें. त्यो नोकरी मेळूंकूच जाय न्ही. आनी आतां ऑफर लेटर न्ही, आतां आमकां अपॉइंटमेंट लेटर. कित्याक ऑफर लेटर दिवन मागीर ते लोळोवपाकूय शकता कितलोय ते. तांकां अपॉइंटमेंट मेळपाक जाय आनी तेंचो 1 वर्साचो कॉन्ट्रॅक्ट आसता. तो 1 वर्साचो कॉन्ट्रॅक्ट न्ही, डेली वेजीस म्हणून तांकां परत तांकां घेवपाक जाय. हो डिमांड आसा. One thing was sure, he was very insecure. The fact that we go to him itself, he becomes defensive, he starts raising his voice and treating us like as if every issue is political. He is forcing us to make it political. We Congress had to join in because the government is not listening to these people who are on hunger strike. The strike was against Tavadkar, it was not against him. I don't know why he's talking like as if it is a personal attack on him. We expected him to resolve this issue, but instead he's claiming that he never got it.